न्यू फिश मार्केटात आम्ही आता पळयतला कितले जाण थंय येवन बसता म्हणून आणि इवन दो ते जागे आसा पयलींचे आता कशा पयलींचे थोड्यांचे हेंचोय जागो आसा थंय हे येवन थिंगा नुस्तें विकपाक शकता पूण आमचे कशें आमकां जाय रेव्हेन्यू आणि थंय तर खाली आसा कोण कोणाक थंय अडोवपाक शकना बाबा हो हेचो जागो तो जागो त्याचो जागो म्युन्सिपालिटीचो तो मनीस तो दिसाक आमकां 30 रुपया भरता जाल्यार तो जागो खाली हाडल्यार आमकां तो परवा ना पूण तो थंयसर खाली ना आणि पैसे आमकां मेळना जाल्यार आमी कोणाकूय बसोवपाक शकता हो आमचो रायट आहा म्युन्सिपालिटीचो हे आता आमगे तांकां तेन्नाय सांगलेलें पूण जाता जाल्यार कोण थंयसर दिसता बा आपूण थंय येवन बसून नुस्तें विकपाचो आणि ते खाली आसा जाल्यार आमी ताका बसयतले जे फिशर फोक्स नुस्तें मार्केटान बसता तेंची कंप्लेंट आसली कित्याक बा खाऱ्या वाड्यार होलसेल विकता नुस्तें आणि तांकां गिरायक जायना म्हणून आणि एज पर रूल ती म्हणटा हें इनलिगल म्हणून आमी खूब फावटी प्रयत्न केलो आता गेली कितलीच वर्सां जाली आमी सांगता आणि हांगा जायना बोळ जाता पूण ती म्हणटा बा आमचेय पोट चलपाक जाय आणि आमकांय खंय तरी धंदो करपाक जाय आमी चोरून काय हाडून हें करना म्हणटा ती म्हणून आमी आतां चिंतला बा परत आनी एकदां तेंचे उलोवन घेवन बाबा आमी तांकां इवन आमी तांकां पण सांगलेलें तांकां सकाळचो 6 ते 9 मेरेन टायमींग आसा ते दवरा ती रेडी ना जावंक आतां पूण आतां आमी उबे आसलेले तेन्ना तेंच्यांनी जे हांगा होलसेल विकता तेंच्यांनी सांगला बा आमकां एक सांजचो तरी 1-2 वरां दी म्हणून आमी सांगला बा आमचें काम उलोवपाचें आणि आमी उलयता म्हणजे तेंच्यांनी आयकल्यार बरें आहा पूण तेंचे तर आयकना जाल्यार आमी काय करूंक शकना हांगा जे तुमकां फुटपाथीचेर बसून विकूंक शकना तुमी इवन ती म्हणटा आमी नाल्यार विकतलीच तेचेर मागीर आमी कितें आसा ते आमी पुलिसांकूय आपयला ट्रॅफिकाकूय आपयला आणि एज पर रूल तेंच्यांनी आतां कायदो कितें इनलिगली चलता तेंच्यांनी आपूण एवरी टायम आमी हांगा येवंक शकना कित्याक आमकां खुबशीं कामां आसा पूण आमी तांकां एक रिक्वेस्ट तांकां पांयां पडले आमी बाबा खंय तरी हें बंद जावपाक जाय कित्याक मार्केट आमचें नवें मार्केट सुरू जावपाचें आनी नुस्तेकारांक थंय येवन नुस्तें विकपाक जाय आमकां नाका म्हणून आमचोय प्रयत्न चालू आहा इवन थोड्यांची नांवां थंयसर नुस्तें मार्केटान आसा ती जर ते बसपाक सोदता तांकां थंय बसोवपाचो आमी प्रयत्न करता पूण इतलेंच सांगता तुमच्या माध्यमांतून खंय तरी हें स्टॉप जावपाक जाय पूण जे आसतले बरें मेळटा आनी वायट मेळटा ताचो प्रश्न ना प्रश्न आसा हांगा इनलिगलिटी हांगा नुस्तें विकता म्हूण तेंचो हें आहा ती म्हणटा कितें तुमी मार्केटान तुमची नांवां आसा थंय बसा थंय तुमी विका नुस्तें आमकां प्रॉब्लम ना तें ताजें नुस्तें बरें नुस्तें तें हांगा हें ना इवन खंय तर डेजिग्नेशन तर गव्हर्नमेंट सांगता बाबा हेंकांय थंय रावपाक एक जागो दिवपाक जाय 2-3 किलोमीटर पयस जाल्यार तेवूय आमी प्रयत्न करुया आमकां फकत सांजची 6 ते 8 दिया आमी सकाळची घेना तर आमी सांजची दिया तेजे वयर आमी म्हाका ना आनी काय बोटी सांजची येता 6 बदले दिया आमकां दोन्ही वर बोटीचे बीन फ्रेश नुस्तें तेका लागून लोक आमचे कडेन व्हरपाक येतात नुस्तें तर आमकां सकाळीं विकपाक ते आमचे नुस्तें दिया आतां 2 पाटले येयले 4 पाटले ते आमी मडगांव काय घेवन वचोंक जायना पेट्रोलाचे आनी मार्केटाचो ते पयशे थिंगाच हे जाता म्हणून आमी हिंगा विकतात ते नुस्तें आता म्युन्सिपालिटी कित्याक लागून ते सामकें बंद करपाक